चांदोर गांवचो हो आल्मा खुरीस जागृत म्हूण थंयचे क्रिस्तांव मानतात। मात कांय नावाडग्यांचे ह्या खुर्सा कडेन पटना। एक न्ही, दोन न्ही, 4 फावटी तो मोडपाचो प्रकार आनी यत्न जाला। इट इज द फोर्थ टाइम हे डॅमेज करप। सो लोकांगे इंटेंशन कितें हें बरो मनीस कोना हें कितें आमगे हितू पिसफूल आमगे चांदोर गांव ते आमगे एक सरपंच येतले बीन आनी ते प्रेजिडेंट आसा ह्या खुर्साचे सो ट्रेजरर सो आमी सगळीं एक आमी वर्सा एक बरी लादीन कोता हिंगा आल्मा फेस्त दीस 2 नोव्हेंबर आनी बरी एकवटान हिंगा सगळें हें कोताय। सो म्हाका दिसना आमगे हुंचो हिंगा मनीस वाड्या येयलो हें काम करपाना येसोलें वायट। बरी 10 दीस जालें थिंग मुळोलो फुरीस आमगे कोटाक आतां हो रोखडोच आफ्टर 10 डेज होते वो आनी ह्यो चवथी पार्टी दूख दिसता म्हाका तें कितें मेळटा ह्या मनशांक असो पीस हो हिंगा आमगे हें करपाक। सो हांवें पुलिसांक उलयलां PI कडेन आनी तेणें फिंगर प्रिंट सगळे आपूण काडून सगळें हें करून आपूण वचमूं सांगलां खंयचें मॅच जाता जाल्यार आनी DSP पासून उलयलां। सो तेणें फूल एश्युरंस दिलो म्हाका आमी कितें कोण हें कोतो म्हूण एकदम चड आंगवणी जाता एवरी डे हिंग लादीन आसताय चिना म्हणून ना। सो आमी कितें बंद करूंकूय कांय मेळना आनी तेगे ब्युटिफाय आहा ती बंद जातली। सो एकू मागोता कोणा कडेन आमगे फुरीस केन्ना खंयचें कोपेलां हें कितें मोडना जावपा आनी आमकां सदां पिसफूल रावपा आमकां तें दिवचें। म्हाका हें कोत्ताय तें आमगे गांवां बरें लागना कोण जावं कित्याक हांव बिका 2 पाटी येता फूल काडपा कित्याक हांव सोनोरा मिसा वयता येयलो आमगे फूल काडपा तिरपा एश कोन्न चोव ना तो मागीर चोयलें वखलें घालून नाय म्हाका हें कोत्ताय तें बरें लागना आमगे गांवां कोण आयलें जावं खंयचे आतां एकू धर्माक लोक येयना मुस्लिमूय येता क्रिस्तांवूय येता हिंदूय येता पूण ते आपणें हें कोत्ताय वयताय। शॉकाद करपाची गजाल म्हणल्यार 4 फावट खुर्साचेर नावाडग्यांनी हात घालो आनी पुलिसांच्या हाताक अजून कोणूच लागूना। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।